रेंट ए कार एंड टॅक्सी असोसिएशन दोगूय जाण तुमी एकठांय जाया आनी कितें सॉल्युशन काडा. आनी तेन्ना MLA सांगतालो की रेंट ए कार जाय जाल्यार भायले लोक येतले म्हणून, तेका लागून आपणाक रेंट ए कार नाका म्हणून. 2 रिजन दिले, एक भायले लोक येतले आनी कोर्टान तेणें सांगलें पार्किंग ना म्हणून. आयज तोच मनीस तोच MLA एका भायल्याक सर्टिफिकेट दिता, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, टू स्टार्ट हिज ओन रेंट ए कार सर्विसीस. हीज आर्ग्युमेंट इज दॅट हे भुरगे शिकल्या, गोंयांत शिकल्या, इस्कॉलान गेल्या, सेंट ट्रिजा इस्कॉलान गेल्या, सेंट ट्रिजान कॉलेजीन गेल्या. ह्या भुरग्याक पळय जेणेन पळय सर्टिफिकेट दिल्या, आय कॅन बॅट तेणें सेंट ट्रिजाचे पांव इस्कॉलाचे पांव पासून दवरूंक ना. ही नेवर गॉट टू सेंट ट्रिजा हाय स्कूल इन कांजुरी. ही फोटिंगपणां दीस बॉयज हे पळय रेंट ए कार आहा पळय ते 5 वर्सां ते कोर्टान गेले आपल्याचे पयशे मोडून. 5 years. After 5 others years, they have got this from the court. That means it was legal. तुम्ही अडायताले म्हणून 5 वर्सां भुरग्यांनी तुम्ही पिड्यार गेली. वायज सांगता ते टुरिस्टांक पुलीस सतायता म्हणून हिंचे ट्रॅफिक पुलीस. At that time, he used to send police at every nook and corner. There used to be police to catch these rent a car operators of Goans. This fellow has tried to destroy the livelihood of the Goans. आणि भायल्याकूच धाडटा सगळ्यांक. हाव डज एवरी टाइम ही सेज दॅट की तुमचे आमचे गोंयकार आहा कितले 1 लाख गोंयकार आहा म्हणून हांगा लंडनाक. दे वन आर दे सिटिजन्स ऑफ दिस इंग्लंड UK काम करता म्हणून तांकां UK सिटिजनशीप दितात. द वे इज कंपेरिंग हांगा येवन जॉब दिले म्हणून ते गोंयकार जाले. 15 वर्सां आतां ते पळय कोण येयल्या फाटीं, यू जे स्टार्टिंग हियर they become Goans. आता आमचे भुरगे जर भायर शिकपाक गेले, they become citizens of UK. You cannot call them citizens of UK. So why are you giving all these facilities for non-Goans? And why are you going against our Goans? So ethnic Goans पळय कोण आहा तांकां जॉबां ना हांगा. So every 15 years if you keep on keeping that criteria 15 years domicile, आनी 50 वर्सांनी आमच्या भुरग्यांक गोंयकारांक नीज गोंयकार पळय आहा तांकां जॉबाच मेळचे ना. We can't get admission to professional colleges. Now I am wondering if Maharashtra can have a reservation for Marathas, why can't we have reservation for Niz Goinkars? Niz Goinkar, descendants of Goans. Why do we have to run around getting certificates 15 years domicile? If my father or grandfather was born in Goa, whereas somebody who come here 15 years ago from Karnataka, he gets a certificate, he can get a job, he can get admission to professional colleges. Where is the logic in that? And if one of the Goinkarच असो ना, you will not see any Kamath, Shirodkar, Fernandez, D'Souza, कोणच असे ना गोंयच्या भितून सरकारी नोकऱ्यांनी, or in the colleges also. We should have reservation for Niz Goinkar पे आमचे आहा. We should have reservation for them. Otherwise, our Goanness is gone. There won't be any Goans anymore in Goa.